गतलालसे सुखनालसे मां सदा करुणान्विते सुरसेविते कुलदेविते क्षीरनीरधिसन्निधौ धृतलोकमोहकविग्रहे वर्धितात्मस्वरूपजातपरास्परासुरविग्रहे मोहिनी हरिरूपिणी सुरवारतापविदारिणी त्वं विदारय मे शुभं शुभमाशु देहि च पाहि पाहि महालसे गतलालसे सुखनालसे मां सदा करुणान्विते सुरसेविते कुलदेविते त्वामवेक्ष सुलज्जिता मुदितान्तराश्रितमन्मथा इंदिराम्बुजचन्दिरा ह्यमृतान्धसोदिति नन्दना त्वं जया सुरमोहिनी सुरमोहिनी नरमोहिनी त्वामहं शरणागतोऽस्मि नतोऽस्मि तारय मामघात् पाहि पाहि महालसे गतलालसे सुखनालसे मां सदा करुणान्विते सुरसेविते कुलदेविते भूषणभूषिते नवयौवनेन विकासिते पूर्णिमानवचन्द्रमः प्रतिमानने मृगलोचने कुन्दकुड्मलदन्तपङ्क्ति विराजितोर्वरुणाधरे संततं करुणास्तु ते मयि। फोंडे तालुक्यातल्या माड्डोळ गावात गोयचे फामाद म्हाळसेचे देऊळ आसा। श्री म्हालसा नारायणी अशी ह्या देवळाची वळख आसा। साळसेतीतल्या वेर्णा गावात मूळ स्थान आशिल्लें त्या देवळाचेर 16व्या शेंकड्यान आदिलशाह हेणें हल्लो केलो। ह्या वेळार देवीची मुर्ती म्हाड्डोळ हाडली अशें सांगतात। विष्णून एके बायलेचे म्हळ्यार मोहिनीचे रूप घेतिल्ले, तीच म्हाळसा अशी एक आख्यायिका मानतात। आज हांव म्हाड्डोळा म्हाळसा देवीच्या देवळान पावला। जगतमाता सत्य नीती आनी धर्म हांचें रक्षण करपी देवी म्हाळसेच्या शालिग्राम शिला मुर्ती प्रतिश्ठापन सुवाळो जावपाचो आसा। तशेंच ह्या देवळाचेर अद्भुत आनी अद्वितीय असो भांगराचो एक नवो कळस उबारपाचें आसा। तर आमी जाणून घेवया ह्या देवळा विशीं थोडी म्हायती आनी ह्या 12 दीस चलतल्या सुवाळ्या विशीं। सव्वीस एप्रिलाक आयतारा सकाळी 7:48 देवी म्हाळसेचो शालिग्राम शिळा पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळो जातलो। त्याच दिसा रोखडोच 9:11 म्हाळसेच्या देवळाच्या शिखराचेर न भूतो आणि अद्वितीय असो भांगराचो कळस बसयतले। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री म्हालसा नारायणी संस्थान मार्दोळ हे पूर्वांत 1560 साली वेर्णात पूर्व हाताचे पयलीं 1560 सालाचे पयलीं वेर्णा हांगच्यान थंय त्या देवळाचेर जे इक्विजिशन जालें त्या देवळाचेर थंयच्यान मंदीर जे पळय आसा हांगा शिफ्ट जालें मार्दोळान। पूर्वाची कथाच अशी आसा कितें काय म्हणचे हांगा पूर्वांत जी पळय आशिल्ली हे मार्दोळ ग्रामांत सांतेरी प्रधान जावन आशिल्ले ग्रामदेवी जावन आशिल्ली आनी हांगा म्हारांची वस्ती आशिल्ली। ज्या देवळाचेर ती आयली त्या देवळाचेर एक म्हारांनी हांगा पशु बलीत संबंदीत दवरून हातांत मशाली घेवन ढोल वाजयत ते नाचताले
तिणे ते स्वरूप पळयलें की हो म्हारान धोल वाजोवचो जागो म्हणून मार्दोल म्हणून नांव पडपाक ह्या गांवांक अशी आख्यायिका हांगा दिसून येता. दुसरो विशय अशें आसा की ताका मूल मुर्ती जी पळय आसा ही शालिग्रामाची मूर्त आशिल्ले कारणान पुर्वापार पर्यंत आमचे पयलीं पासून चलून आयिल्ली आसा. एक शालिग्रामाची मूर्ती खंय एक थोडेच कणे आमकां दिसून येता की शालिग्रामाची मूर्ती आशिल्ली. कृष्ण फातराची ही जी पळय शालिग्रामी मूर्त म्हालसाचे जे पळय आसा हे विष्णू स्वरूप आसा. पुर्वांत हातूंत 2 कथा सापडटात, एक सह्याद्री खंड आनी देवी भागवतांत म्हालसेच्यो की अमृत मंथना वेळाचेर विष्णू परमात्मा जे पळय आसा हे मोहिनीचे अवतार घेवन ज्या वेळाचेर अमृत वाटपाक ज्या वेळाचेर आयले, सूर्य आनी चंद्र हांचे मदीं राहू आनी केतू ते दोगी जाण वचून बसले देवाचे स्वरूप घेवन आनी ती वाटपाक येता आसतना ते राहूच्या हातार तांणी ज्या वेळाचेर अमृत दिलें तेदेच वेळाचेर सूर्य आनी चंद्रान दाखोवन दिलें कितें काय म्हणशी की हे जे पळय आसा ते देव न्ही राक्षस म्हणून. ते विष्णू परमात्मान जो अवतार ते वेळाचेर घेतलो आनी राहूचो शिरच्छेद केलो तोच हो जो पळय स्वरूप आसा हे म्हालसा स्वरूप आसा. हे म्हालसा स्वरूप जे पळय आसा हे 3 स्वरुपांत आसा. एक विष्णू परमात्मा आशिल्ले कारण विष्णू स्वरूप आसा. दुसरें हाजो विचार जर करतलो ती देवीचे स्वरूप घेता मोहिनी आशिल्ले कारणान देवीचेंय स्वरूप आसा. आनी एका हातान त्रिशूल तिचे आसा की जेणे करून ईश्वर शक्ती तातूंत आसा. आमी तिनूय उपचार हे देवीक दिता की जेणे करून विष्णू परमात्माचें तुळस जी पळय आसा ते देवाक अर्पण करता. देवीचे जितले शृंगार आसा ते देवीचे शृंगार संबंधी देवाकूय ते आमी अर्पण करता. आनी विश्वर आशिल्ले कारणान बिल्वदल जे पळय आसा किंवा रुद्राचे अभिषेक इत्यादी हे देवाक करता की जेणे करून हे गोंयांत जावं अशें 3 स्वरुपाचें देवूळ खंय जर मेळपाक जर आसा तर मुश्कील आसा. अशें 3 स्वरुपाचें एक देवूळ हे म्हालसेचें आमगेल्या गोंयांत जे पळय वास्तव्य करून आसा. सांगपाचो उद्देश 1560 साली हें देवूळ हांगाच्या देवाचेर आयलें. 450 वर्सां आमकां जाल्लीं आसा. 2010 सालांत आमी 450 वर्सां जी पळय आसा एक अयुतचंडी महोत्सव करून आमी मनयल्लीं आसा. देवाचे मूल आशिल्ले विग्रह जे पळय आशिल्ले भितर शालिग्रामी आशिल्ले कारणान ताका जे पळय अष्टबंध जे पळय आशिल्लें ते अष्टबंध झिजत आशिल्लें. आनी गोंयचे आमचे पयलीं जे पळय आसा चीफ मिनिस्टर की जे मुख्यमंत्री बांदोडकर जे पळय आसा दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकर हांचे स्वप्नाक त्या देवाचेर दाखोवन दिलें की आपली पिंडिके आसा ही जीर्ण जाल्ली आसा म्हणून. अक्षतृतीया 1959 तांचे उपस्थितीन त्या वेळाचेर ही पुन्हा पुंडिकोत्सव जो पळय आसा 1959 जाल्लो आनी तेज्या वेळाचेर घातिल्ले जे अष्टबंध आसा ते जीर्ण जाल्ले कारणान आमी पुन्हा जे पळय आसा ते अष्टबंध ताका घालून ती पुन्हा जे पळय आसा पुनःप्रतिश्ठा आमी देवाची करपाची अशें थरयल्लें आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान देवीची पुनःप्रतिश्ठा, अष्टबंध दृढीकरण आनी बाकी पंचायतन याग हाचेच अनुशंगान एक सगळ्यांचे गांवांक कल्याण जावचें, समस्त महाजनाचें कल्याण जावचें, भजकांचे अर्चक जे कोण आसता सगळे देशाक तिणें बरें करचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक सहस्त्रचंडी जे पळय आसा ताजें अनुष्ठान दवरिल्लें आसा. दुसरो विशय सांगपाचो पंचायतन याग परिवार देव जे पळय हांगा सांतेरी पंचायतन आनी म्हालसा पंचायतन अशी 2 पंचायतन आसा. ते देवाक अनुसरून दोनी पंचायतनाक आमी तेही अनुष्ठान दवरिल्लें आसा. ह्या आमच्या प्रांगणात आमी 3 यज्ञमंडप घातिल्ले आसा. एक नवकुंडी आसा, एक पंचकुंडी आसा आनी एक कुंडी आसा. हे प्रतिष्ठा विधान 19 तारखेच्यान आमचें सुरू जातलें आनी 30 तारखेक ताची समाप्ती जातली. दुसरें हेच अनुशंगान आमगेले महाजन मंडळी भक्तजनाचे मनात विचार आशिल्लो की देवाक एक सुवर्ण कलश संबंधी घालचो अशें म्हणून. आनी हे संदर्भाक एक 25 वर्सां जालीं तांचो संकल्प आशिल्लो तो आतां तांकां मूर्त स्वरुपाक ते देवाचेर आयिल्लो आसा. म्हालसा देवस्थानान पिंडिकोत्सव म्हणजेच शालिग्राम मुर्तीची पूर्ण प्रतिश्ठापना आनी कळस करपाचें येवजिल्लें आसा. ह्या खातीर एक महाअनुष्ठान जातलें. 19 एप्रील साकून अनुष्ठानाक कोमेत जातकीर सकाळीं सगळे विविध देवकार्यां आसतलीं. सकाळीं 8:30 सुरवात जातली ते 1.5 वर सुद्दां जावन मागीर महाप्रसाद जातलो. सांजे तशीं 4 व्रतां आसतलीं ती आमचे कमिटीचेच मेंबर करतले. आनी सगळ्यांनी ह्या उत्सवाक मोठे संख्येन उपस्थित रावन आमकां धन्य करचें इतलीच विनंती.
देवस्थानाचे हे म्हाळशेची कुळावी जगार तत्संबंधी विखुरलेले आसा. हिंदुस्थानात तर जाले, जगार आज तत्संबंधी गेलेली आसा, पाविल्ली आसा. तांचे मनात एक इप्सीत कामना सगळ्यांचे बरें जावचें आनी ते संदर्भात तांणी एक संकल्प केल्ले मात्रान तांणी जे पळय हवीर द्रव्य संबंधी किंवा भांगर जे कितें आसा देवाक हांगा जमा करून आमगेले देवस्थानाक एक स्वर्ण शिखर कलश जो पळय आसा तो 26 तारखेक आमी देवाक जो पळय आसा पुन्हा हाका प्रतिश्ठा करतले 9:11 मिनटां. हो कळस जवळ जवळ 5.5 फूट उंचीचो आसा आनी ताका 18 गेज 22 कॅरेट भांगर वापरलेले आसा. हो सपूण भांगराचो आसा. असो भांगराचो कळस म्हाका दिसता जगान आनी खंय ना, फक्त म्हाळसा देवस्थानाकूच आसा. त्या वेळाचेर एक आमगेले देवाक एक विशेष युनीक असो तत्संबंधी शिखर कलश आमी करून घेत आसा आनी तो प्रतिश्ठा जातलो. आनी शालिग्राम मूर्ती जी आसा ती एक 2-3 देवस्थानांनी आसा. एक उडपी देवस्थानान आसा, एक तुका तिरुपती देवस्थानान आसा आनी तिसरें म्हणजे म्हाळसा देवस्थानान आसा. तिची मुर्तीची शक्ती भरपूर पावरफूल आसा आनी आमी हांगा जे अनुश्ठान करता त्या कोतान त्या मुर्तीच्या पावर आनीकूय वाडत वता. जो कोण ईशान्य दिशेक रावन ते कलशाचें दर्शन घेतात ते देवाक पावता अशें शास्त्र म्हणटा. त्या वेळाचेर पयसल्यान जरी ते कलशाचें दर्शन जर घेतलें आसत जाल्यार ते देवाक पावता अशें शास्त्र म्हणटा. आमगेले देवस्थानाक ते वेळाचेर अनुष्ठान जप जाप्य वर्साचे अनुष्ठान हाचे उत्सव जे पळय आसा ते जायत आसता. खूब वर्सां जालीं हे पिंडीको उत्सव आनी कळस करपाचे येवजिल्ले आसा, पूण आमचे भितरूच दुयी निर्माण जाल्ल्या कारणान आमकां खूब लेट जालो आनी आतां हें आमी काम करता. हो आमकां भाग्य समजूं जाय आमी आयचे पिढीचे, कित्याक असो आनी 200-300 वर्सां तरी मुखार पिंडीको उत्सव जावं आनी कळस जावचो ना. आनी ह्या अनुशंगान